नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. भारतान घडयलो इतिहास. 100 कोटी कोविड वाशिनांचो आंकडो 278 दिसात पार. राष्ट्रपती प्रधानमंत्री मोदीची विज्ञानिक दोतोर फ्रंटलाइन वर्कर नर्सिंग परबी. लाठीमारात जखमी झालेल्या कार्यकर्त्यांचे वासपुसेक पावले काँग्रेस फुडारी. काँग्रेसवाल्यांचेर FIR. सरकाराची खंय दादागिरी. साखळे नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष अपात्रतेक कोर्टाचो स्टे. मेर्शे हायवेर 108 एम्ब्युलन्सीचो ट्रकाक धपको. पेशंट सोंपलो. बरोबरची दोगां जखमी GMCत. एम्ब्युलन्स ओडून व्हरपाइतली काबार. एम्ब्युलन्सीच्या ड्रायव्हराचेर ऑफेन्स. एडवोकेट पालेकार कलाकार राजदीप नायकाची आपात एंट्री. आपाक नवो नेट. भ्रष्टाचारी राजकारण बदलूंक नव्या रक्तान राजकारणात सरचे आपाचो उलो. ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सारखें. गोयचे RTO मात पोनीच पद्दत घेवन बसल्यात. ऑटो डिलरांचो इशू. मंत्री म्हणटा थोड्या ऑफिसरांक कंट्रोल सोडीन दिसना. डेडलायन दिल्या. संजीवनीची 4 लाख स्क्वेअर मीटर सुवात उस्कारांक विचारिनासतना ताब्यात घेवपाचो प्लान. विधानसभेत जाप ना. अधिवेशन सोंपतनाच सरकाराच्यो हालचाली. आमदार मागता खुलासो. आणि पणजे दोंगर दर्या देगो पोखरूंक जाल्यो. आता मळ्यात खारफुटीची कत्तल. विरोधी आघाडीन बिल्डरांचे कांड गेले एक्सपोज. कांडा फाटल्यान खंय मोठमोठ्यांचो हात. राष्ट्रीय पावंड्यार वाशिनीकरणात भारताचो 100 कोटीचो पावंडो. राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स धरून देशातल्या लोकांक मोजक्या दिसात इतिहास घडयलो म्हूण परबी. वाशिना तयार करपी वैज्ञानिक दोतोर ते वाशिना दिवपी कर्मचाऱ्यांची सगळ्या मळा वयल्यान तुस्त. 16 जानेराक पयले वाशीन दिल्ले. 278 दिसात 100 कोटी डोस. 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है. भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है. 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है. ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है. मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. पुलिसांच्या लाठीमारात मार लागिल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे वासपुसेक फुडारी पावले. सरकारान चलयला ताचेर टिका. मांडवीतल्या कसिनोनी इंटरनॅशनल पोकर सर्ती आड आवाज काडूंक रॅली काडपी काँग्रेस कार्यकर्त्यांक पोलिसांनी बडयले. कलेक्टर म्हणटा ताणे लाठीचार्जाची ऑर्द दिवंक नाशिल्ली. रस्तो आडायलो म्हूण काँग्रेसवाल्यांचेर FIR. सावंत सरकार खंय पालिकांनी मेतेर जावंक लागल्या. साखळेची अपात्रताय ऑर्द स्टे. गैरवर्तन काय केलं ना. मॅक्झिमम रिस्ट्रेंट मागून हांव तुमच्याकडे एका मनशाकडे मागले आहे. तुमच्याकडे परमिशन ना. प्लीज डिस्पर्स जाय किंवा एका सायडीक वचप. कोण माझ्या आम्ही काहीच करपाक गेला. पीसफुल मोडचे असलो. प्रोटेस्ट जालो पीसफुल. आम्ही फक्त राऊंड मारताले. तुम्ही पोलिसांनी पाया पडटा. आम्ही जे विषय केला आम्ही ऐकून घेतले. म्हाका ह्या विषयाचेर आनी डिस्कशन आम्ही जे कितें केला मीडिया आसा सगळे मीडियान रेकॉर्ड केल्ले आसा. माझ्याकडे आसा. आम्ही कितें केला ते आसा आणि तुम्ही कितें केला तेही आसा. आमच्याकडे पोलीस काल कदाचित तांकां अभिमान दिसलो आसतलो. CMा कडल्यान तांकां शाबासकी मेळ्ळी आसतली.
की तुमी काँग्रेसीच्या हांकां वर्करांक ऑफिस बेरांक अशेंच माराक म्हणून, पूण आयज तेंच्या मनाक ते विसरपाना, तेंचे खुशी आसात ते उत्तर दिवपाक पडटलें. जें कितें करता तें इल्लिगल करता आनी पयशां शिवाय कांय करना. ताका फक्त करप्शन थोडे दिसान जें उरलां तें करपाचें आसा. जर गरज पडली आमी ह्युमन रायट्सा कडेन अप्रोच जातले, पूण ह्या सरकाराच्यो सेकंड टायम ह्यो लाठीचार्ज जालो आसा तेजे खातीर आमी ओगी रावचे ना. आनी सरकारा कडेन मागता की कायदो जर तुमी करतात जाल्यार ती तुमची जबाबदारी तो कायदो पाळपाची. सरकार कायदो तोडपाक शकना. सरकारा कडेन मागता की इमिजिएटली जे कोण इनवॉल्व आशिल्ले तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी तांकां सस्पेंड करचें. मेर्शे हायवेर 108 एम्ब्युलन्सीचो ट्रकाक धपको, पेशंट सोंपलो. नियाजा कडेन घडणूक. 108चो ट्रकाक फाटल्यान धपको. एम्ब्युलन्स ओडून व्हरपा इतली काबार. एम्ब्युलन्सींतलो 52 वर्साचो दुयेती प्रकाश धाकटू नायक आखताक गेलो. तो कुंभारजुव्याचो. बरोबर आशिल्ल्या दोगांक घरच्यांकूय मार लागला. तांकां जीएमसीत घाली. पुलिसांनी 108च्या ड्रायव्हराचेर गुन्यांव घाला. आपात दिशी एक एंट्री. कोविड काळांत गोंयकारांक ऑक्सिजन आनी वैजकीय आदाराक वावुरिल्लो आदोगाद अमित पालेकार आपाक नवी ताक आयल्या म्हूण वाल्मिकी नायक उलयलो. राजदीप नायक आनी अमित पालेकारा सारके फुडारी गोंयचें राजकारण नितळ करूंक खंय आपात आयल्यात. गोंयांत खंय बदल जाय. नव्या तरणाट्यांनी खंय राजकारणांत येवचें. ताका स्वता कोविड जालें आनी ही वॉज इन क्वायट बॅड कंडिशन. तो 20-25 दीस घरा रावन, म्हयनोभर घरा रावन बरो जातकच परत देंवलो. तो भिवूंक ना कोविडाक. परत देंवलो आनी आनिकूय उर्जा लावन समाज सेवा केली. जावं ती फर्स्ट वेव जावं सेकंड वेवान तर म्हळ्यार अक्षरशा जो नवो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उबो जालो तेन्ना तांणी रोटरी क्लबा बरोबर मेळून जे ताणें काम केलां, म्हणजे स्वता बेड्स थंय इन्स्टॉल केल्या, कित्याक असली गरज आशिल्ली. आमचे आमदार, आमचे नेते आमकां दिसूंक ना, पूण अमित पालेकारा सारके लोक आमकां दिसले. तर आज म्हाका खूब खोस भोगता, जशें म्हळें डबल खोस भोगता की इतली एनर्जी, इतली कमिटमेंट घेवपी मनीस आज आम आदमी पार्टीन जॉइन जाता. And there are a lot of factors starting from the constituency to the way Goa has progressed in last 20 years or last 2 decades, the way things have moved for in politics, in terms of growth of Goa as a state, in terms of our constituency, which is not seen any development. And I think that is the reason why I feel there was a need for me to enter politics, the constituency that we hold, Santa Cruz, which is as backward as it can be, even though it is part of Panjim as a suburb of Panjim. So I think we needed to move ahead in life, and that's what we are looking at. And that's what is the change we are looking at. आमकां तो बदल जाय, आनी तो बदल जर आम आदमी पार्टी घडोवन हाडूंक शकता जाल्यार आम आदमी बरोबर सदां आसतलो. दिल्ली वेगळ्या मॉडर्नाचेर वेल्या, वेगळ्या मॉडल तयार केला. त्या केजरीवालाच्या अंडर जेन्ना तो मॉडल पळयता तेन्ना आमकां सुद्दां दिसता सगळे शिकलेले लोक मुद्दम तुम्ही बाकीच्या पार्टींनी जॉईन जाता ते पळया, आनी ह्या आप पार्टीन लोक कसले लोक येता ते पळया. विचार करपी येता, शिक्षीत येता, प्रोफेशनल्स येता. आनी हांव अपील करतां ज्या ज्या लोकांक गोंय फुडें व्हरपाचें, हांव अशें म्हणटा आमच्या सारके नवे भुरगे येता नवें गोंय निर्माण करपाक. न्यू गोवा फॉर्म जातलो. म्हाका दिसता इतल्या वर्सांनी जें गोंय आशिल्लें पळय लोकांक दिसतालें की बदल जाय, आनी बदल जातलो, नवें गोंय निर्माण जातलें. फाटली 15 वर्सां चलणुकेत आशिल्ले ऑनलायन रजिस्ट्रेशन पद्दत सारकी. कायदो सुदारून ती आनीक सोपी सरळ जाली तरी गोंयचे येरादारी खातें पोन्नीच फिजिकल पद्दत वापरता. गोवा ऑटोमोबायल डिलर्सांनी इशू केला. येरादारी मंत्री म्हणटा थोड्या आरटीओ ऑफिसरांक आजून सगळे तांच्याच हातांत जाय. म्हयन्या भितर तांकां नवी पद्दत शिकून घेवंक सांगल्या. Online registration has been there for last more than 15 years. And over a period, it has improved. The system has improved because there were a lot of issues there, but they were all addressed well. And today we are absolutely in a very good position to do online registration at the dealer point.
which is 24/7 open, irrespective of it's a holiday or Sunday, whatever it is, there is no issue. There are a lot of new changes have been made, which I think the two major changes are still to be implemented in the state of Goa. The moment the vehicles leave the factory, entire data of your engine chassis number is uploaded on Vahan 4. Now we had the earlier system wherein when the new vehicle consignment comes to the dealership, the RTO inspector has to come and inspect the vehicle. They inspect for what? To check the engine number, chassis number is the same on the vehicle as shown in the invoice. Now with this uploading of the data by the manufacturer, that is absolutely not required. So dealer obtains all the documents from the customer, what is required by the RTO. They do the online registration, issue the number. So now, since the online registration is done, all documents are uploaded, RTO should accept that as a final thing. All over the country now, states have started following the new practice. It's only in Goa which is not there. Which the transport director assured us we will do it, but it's still not been done. कितलोय तुवें बदल हाडलो, डिजिटायजेशन केलें, मनशाच्या मनान बदल जावपा जाय. आमचे RTO इन्स्पेक्टर थोडे आसा ते अजुनूय ओल्ड मायंडसेट घेवन आसा. तांकां मातशें वायट दिसता, आपल्या हातीन आसलें तर सुट्टा सगलो पावर. डिजिटायज म्हळ्यार तुजे कडेन कोण येयच ना. दे गो ऑन द डिजिटल प्लॅटफॉर्म, whether it is your driving license, learners, permits, so many services, as many as 14 services have been digitized. वचपाची गरज ना, घरा बसून तुका प्रिंट आउट येता, पेमेंटूय केले जाता. सो तेंचे कडेन कोण येता. सो दॅट लिटल बीट ऑफ थिंकींग हॅज टू चेंज. पयर एक बैठक घेतला, सगळे एडीटी आपोवन, सगळे मेन ऑफिसर आपोवन, MVI, AVI, आनी तांकां सांगला वर्ल्ड इज चेंजींग, यू हॅव टू चेंज. हें चलपाना म्हूण. आनी ओके, यू आर टेकिंग टायम टू एडॅप्ट, time to learn the technology or adopt to it. I am giving you 1 month's time. Every month I am sangla I'll have review. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. रायचो 3 वेळाचो झेडपी डॉमनीक गांवकारूय आपात चल्लो. येता ते वेंचणुकेक तो खंय आपाच्या तिकिटाचेर. ताणें दिल्लीचो आपाचो मॉडल पळयला. लोक उमेदीर आसात. तशें दर्जाचे गव्हर्नन्स गोंयांत हाडटले जाल्यार खंय आपूच जाय. डॉमनीक लोकांचो तेंको मागता. आपा जॉयन जावपा हांवें चिंतिलां, कित्याक केजरीवाल जें काम कोता दिल्ली तें जायते बरें काम कोता. आनी थोडे शॉर्ट टर्मान न्हू तें काम जायत तेम जालो तेगे कामाक. आनी बरें काम, लायट फ्री, उदक फ्री, जायते इस्कुलां आनी इस्कुलां बुक्स आनी जायते हॉस्पिटलांनी फ्री, जायती वस्तू जायते फ्री म्हणल्यार हे गरजे वस्तू आहाय ते तो सगळे फ्री मेळोंक लागोय लोकांक. जाल्यार तेजे भाशेन आमगे गोंयांकूय जायचे मो. आनी गोंयांकूय जालें जाल्यार जायती लोकां बरें जातलें, फायदो जातलो. आनी गोंयचोय लोक खुशाल जातलो. आयज दिल्ली लोक खुशाल आहा, सारको सगलो चड खुशाल आहा. ते भाशेन आमगे गोंयचोय लोक खुशाल जातलो. हांव सगल्या कुट्टोरे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां कडेन मागतां, हे पाटी हांव कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी असेंब्ली इलेक्शनां बसोतां आम आदमी पार्टीचेर, आपाचेर. तेजे सिंबल जावन आसा झाडू सान्नी. आनी हांव सजमतां सगळे तुमी म्हाका वोट मारतले आनी हे 2022 असेंब्ली इलेक्शनां तुमी म्हाका निवडून हाडटले. आनी हांवूय अशें चड रावतां, हांव तुमगे भरपूर काम कोत्ता मो. आनी हे विश्वासान आनी हे आशेन हांव हे आम आदमी पार्टी भितर सोदतां, कित्याक असली बरी पार्टी आमकां जाय. लोकांगे जाती वयर जावं धर्मा वयर, हे जात खातीर धर्मा वयर कांय भेदभाव ना. असली पार्टी आमकां गोंयांत जाय, गोंयकारपण सांबाळपाक. ACGLाचे काम बंद आंदोलनाक तेंको दिवंक तृणमूल आनी RG उपरांत काँग्रेस पावली.
पगार वाडयात, बाकीच्योय मागण्यो तडीक लायात म्हूण ACGL कामगारांचे फाटल्या 4 दिसां सावन काम बंद. बेरेस्तारा सांखळे मोर्चाय काडलो. सभा जाली. सभेक काँग्रेसीचो एलेक्स रेजिनाल्ड आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान मध्यस्थी करची, इशू तडीक लावचो म्हूण तांची मागणी. 80% कामगार किंबहुना कामगारांची पिळवणूक ही अख्ख्या देशामध्ये आणि ह्या ज्या वेळेला मी आज खऱ्या अर्थाने सांगेन की ज्या वेळेला कामगारांना डिवचलं त्या वेळेला ती पक्ष, ती मॅनेजमेंट नेस्तनाबूत झाली आहे. हा इतिहास आहे. आणि गोव्याच्या सरकारला एवढीच नम्र विनंती आहे की फार आमचा अंत बघू नका. त्या नायकाच्या खिच्यातून काही पैसे जाणार नाहीयेत. शेवटचं आंदोलन त्या नायकाच्या घरात आपल्या कुटुंबाच्या सकाळ बसायचं. त्यामुळे त्याला कळणं गरजेचं आहे की त्याच्या खिच्यातून पैसे जात नाहीयेत. या राज्याचे पालक म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी या आज किंवा उद्या या कमिटीला किंवा इथले जे स्थानिक पदाधिकारी यांच्यासह चर्चेला बोलून हा मार्ग काढावा आणि हे पगारवाढीचा करारनामा लवकरात लवकर संमत करावा. कारण जेवढे कायदेशीर मार्ग होते तेवढे कायदेशीर मार्ग आपण सगळे पूर्ण केलेले आहेत. आता सो आमगे सपोर्ट तुमकां हा. तुमगे डिमांड आहे ते जावपा जाय. खंय तरी जशें तुगे हेणे सांगला तुमगे इलेनान सांगला की खंय तरी टॉक्स जावपा जाय. I think the chief minister should step in and conduct, should have talks with you. तुमकोडे खंय तरी उलोवप जावपा जाय आनी खंय तरी सेटलमेंट जावपा जाय. तुमगे 3 इन्क्रिमेंट तुमकां 3 इन्क्रिमेंट मेळ्ळाय. हे इन्क्रिमेंट तुमकां वॉट एवर इट इज पॅन्डेमिक टायमाचेर फॅक्टरी चलयली, फॅक्टरी बंद पडना, ही खूब बरी गोष्ट. काम केलें तुमी, ही बरी गोष्ट. आनी प्रॉफिटान आहा ती कंपनीन तरी आसतना हे तुमी डिमांड मागता ते हॅव टू मीट. कित्याक कंपनीन खंयचे कंपनीन ड्युरींग पॅन्डेमिक म्हाका दिसता प्रॉफिट केलना. आम्ही लेबर मिनिस्टर जेनिफर मॉन्सेरात तेजे कारणान बातम्यो घातल्यो. आमचे सांखळेचे आमदार आनी गोंय राज्याचे CM दुर्दैवाची गजाल आसा. एक साधे कामगारांची जे 80% त्यांचे मतदारसंघात रावतात त्याचो प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकना जाल्यार रिजायन करचें जाय. ताका जाय जाल्यार 5 मिनिटांत सॉल्व जावं शकता काय ना? जावं शकता काय ना? जाल्यार कित्याक करिना हो? गोंया खातीर केंद्रीय शेतकी मंत्रालयान 500 ऑर्गेनिक क्लस्टर मंजूर केल्यात म्हूण शेतकी मंत्री बाबू कवळेकारान मिडियाक सांगला. खाजन बांद दुरुस्ती आनी गोंया खातीर खासा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी गोंय सरकारान केंद्रा कडेन फंड मागला. बाबून दिल्ली शेतकी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमारा कडेन हे विशीं चर्चा केली. बरोबर धनगर जमातीचे शिष्टमंडळूय गेल्ले. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याची 4 लाख स्क्वेअर मेत्र सुवात उसकारांक विचारी नासतना ताब्यात घेवपाचो सरकाराचो प्लान. सांग्याचो आमदार प्रसादान इशू केला. विधानसभेत संजीवनीचेर चर्चा जाली. मात सरकारान संजीवनीची सुवात ताब्यात घेवपा विशीं कांयच उल्लेख केल्लो ना. अधिवेशन सोंपतानाच हालचाली सुरू. प्रसाद सरकारा कडच्यान खुलासो मागता. फटींगपण करून आज 14 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया आसा ही म्हाका दिसता आनी काही तेंपान थोडी थोडी करून नाच जातली. सो अशे पद्दतीन जेन्ना डिसिजन घेता जेन्ना मोठी ते लाख स्क्वेअर मीटर जेन्ना एरिया खंयचे युनिवर्सिटी किंवा खंयच्या बरी कामाक दिता नो डावट दिवपा खातीर पूण दिता तेन्ना खंय तरी शेतकारांक तेतून कॉन्फिडन्सान घेवपा आशिल्लें तें घेवप गेल्ले कडेन ना. संघटनेक कॉन्फिडन्सान घेवपा आशिल्लें तें कॉन्फिडन्सान घेतले कडेन गेलें ना म्हाजी म्हायती प्रमाणे. आनी काल जेन्ना आमी विचारलें असेंब्ली भितर विचारलें 2 लाख स्क्वेअर मीटर एरियाचो विशय जेन्ना दिता आयज थंय 4 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया ही आयज थंय नोटिफाय जावपाक गेल्ले कडेन दिश्टी पडून येता. सो कितें पर्यंत योग्य आसा तेजेर तुमी खंय तरी विचार करचो आनी सरकारान हेजेर आमकां प्रत्युत्तर दिवचें. हो जो पार्ट आसा तो जी फॅक्टरीचो प्लांट जो आसा त्या प्लांटाची वयरच्यान जी जमीन आसा ती जमीन कल्टिवेबल आसो नासो हो विशय म्हत्वाचो ना. विशय म्हत्वाचो आसा शेतकारांक कॉन्फिडन्सान घेवपाचो, शेतकरी संघटना जी आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाचो आनी ताजे नंतर फुडें हो कॅबिनेटाक घालून ती जमीन एप्रूव्ह करून घेवपाची आनी ताजे नंतर ती जे पयर आमचो शिलान्यास जो घातला फातर जो घातलो कडेन आसा फावंडेशन स्टोन घातलो कडेन आसा तो घालपाक कांय हरकत नाशिल्ली. पूण आयज डेक्कन कंपनीच्या नांवान तेणें खंय तरी डेक्कन म्हणून कोण तरी एक आमची कन्सल्टन्सी आसा तांकां ते हांगा हाडून ताजेर ते आतां हाजो इथेनॉल प्लांट घालपाचो तांकां विचार चलता. सो हो सगळें जेन्ना करता तेन्ना खंय तरी जेन्ना इथेनॉल म्हणटा ती शेवटी क्रॉप आमकां जाय म्हणजे रॉ मटेरियल जाय आमकां. रॉ मटेरियल खंयच्यान हाडपाचें घाटा वयल्यान हाडपाचें. ओके एटलीस्ट 75% गोंयच्यान केलें मागीर 25% घाटा म्हणजे लागीं जी बॉर्डर आमच्या खातीर हाडल्या ओके नो प्रॉब्लेम ना म्हणटा.
पूण आयज जे लोक गोंया पळय रॉ मटेरियल तयार करतात हे लोकांक अजून डिमोरलायज केल्ले कडेन आसा. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. म्हाड्डोळा वेलंगा जंक्शन ट्राफिकाचे नजरेन सामके घातक. एक तर देवती, दुसरे वळण आणि तातूंत रस्तो अशीर. थळाव्यांच्यो कागाळी आयकून आमदार मंत्री गोविंदान ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण, राखण वणत आणि फुटपाथाचे काम हातांत घेतला. ह्या जंक्शनार थळावे व्यापारूय घेवन बसतात. खूब एक्सिडेंट जाल्ले. आमच्या भुरगेपणांत बसी डायरेक्ट सकयल वयताल्यो, हांगा रावपाक सुद्दां भंय दिसतालो. तेन्ना आमची कितलीशीं मागणी आमी आमदाराक पयलीं सांगलें. पयलींच्या कोणेच हेजी दखल घेतली ना. आज तेन्ना आमी आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर हेजे कडेन आमी हो विशय मांडलो की हांगा अशें एक्सिडेंटल केसीस जावपाक शकता. हांगा लोक तवशीं घेवन बसतात आनी तिसऱ्यो घेवन बसतात आनी कितें फुलां घेवन बसतात. तेंचे जिवाक सामको धोको आशिल्लो. तेन्ना हें मातशें रुंदीकरण करून हेका प्रोटेक्शन एक वॉल करची अशें आमी आमच्या मिनिस्टरा कडेन घातलें. मिनिस्टरान ताबडतोब तेजी दखल घेवन आज हें काम पायाभरणी केल्या हेजी. आज पर्यंत खूब जाण आमदार येवन गेले पूण कोणाच्या तकलेन हे येवं नाशिल्लें. पूण जे पद्दतीन गोविंद जे काम करता पळय ते सामकें तोखणाय करपाक सारकें. सो ही सामकी काळाची गरज आशिल्ली आनी ताणें जे रिटेनिंग हॉलाचें घेतलां पळय न्ही ताजे बद्दल हांव तुजें अभिनंदन करतां. गाडी स्लोप असल्या कारणान आनी हांगसर टर्न असल्या कारणान आनी वेलिंगचो जो जंक्शन जे असल्या कारणान रस्तो रुंद आसप हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्याच बरोबर आमचे सिजनल जेन्ना आमी क्रॉप घेतात त्या वेळाचेर हांगा मळेकार तवशीं घेवन बसतात. केन्नाय आमचे तिसऱ्यो आसात त्योय घेवन बसतात. म्हणजे हो रस्तो जो आसा थोडोसो अरुंद जाता आनी तांकां एक बसपा खातीर सोंपो. त्याच बरोबर ते रिटेनिंग वॉल आमी घेतले तेन्ना एक रस्तोय रुंद जातलो. प्रियोळ मतदारसंघाचो एक मास्टर प्लॅनिंग जातलो. हें सगळें केले नंतर म्हणजे एक बार आमी रस्तो केलो ताजे नंतर परत तो फोडप बिडप कांय जावपाना. ओन्ली डांबर जें आसा तें आमी तेजे प्रत्येक फावटी आमी रिपेर करतले, मेंटेनन्स करतले. पण आमी रस्त्याचें रुंदणीकरण पयलू करनात तो पर्यंत बाकीचें सगळें मास्टर प्लॅनिंग करपाक आमकां खूब मातशें डिफिकल्ट आसा. आनी ते भितर आमी बसपाक खातीर एक फुटपाथी बसतले कारण ज्या वेळाचेर जंक्शन जेन्ना आसता त्या वेळाचेर बरेचशे लोक हांगसर बसी खातीर उबे रावतात. आनी एक मागणी आसा की हो हें जालो नंतर ताका एक आमचे CSR फंड जो फंड जो आसा त्या CSR फंडांतल्यान सुद्दां हांगा बस स्टँड उबो करपाचो सुद्दां आमचो मुख्य मानस आसा. वेंचणूक लागीं पावता तशी पेडण्यां राजकारण तापता. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार म्हणटा मिशन फॉर लोकलाचो राजन कोरगांवकर मडगांवकारांक तोपी घालून आतां पेडण्यां पयशे करपाक आयला. कोणाक तोपी घाल्या ताका फुडें उबे करचे म्हूण कोरगांवकाराची चॅलेंज. जाला ते विधानसभा अधिवेशन खंय बाबूचे निमणे. आमच्या मडगांवसान गेली 30-35 वर्सां थंय आसतलो. आतां तो हांगा आयला राजन कोरला थंय सगळ्यांक टोपी घातल्या. आतां हांगा आयला म्हणजे पयशे मोडटलो आनी पयशे करतलो हें धरून धंदो धरून आयिल्ले आसा. हेजेर तुमकां विचार करपाची गरज आसा. हेजेर विचार करून मतदारसंघ सांबाळपाची गरज आसा. आमच्या ह्या मतदारसंघान मेहनतीन आमी मुखार सरल्यात आनी आमी लोकांक कितें तरी दिवपाक पळयतात. आनी म्हाजें काम गेले 20 वर्सां चालू आसा. तो म्हणतात 30-35 वर्सां मी मडगांव आसा. त्यांच्या माहितीसाठी परत एकदा रिपीट करता मी ही बाईट ॲक्च्युली पहिली दिल्ली आहे. मी 2001 पासून
हितून मडगांव रावपाक गेलो. सो 2001 ते आयचे 2022 ही कितली 35-36 वर्सां जाता. ते 30 ते हिशोब पयलीं करूचो. हिशोब येना जाल्यार आमच्या खिच्या पेडण्याच्या भुरग्यांक शाळेंतल्या प्राथमीक शाळेंतल्या भुरग्यांक विचारल्यार तूं उत्तर दितलो. तो म्हणटा आमी मडगांव जावन टोपयो घातला. जर टोपयो घातली जाल्यार त्या मडगांवकारांक खिच्या जर टोपयो घालता तांकां घेवन हितून कोरगांव ये न्ही, दाखय न्ही लोकां मदीं हे बाबा अशे अशे टोपयो घातले ते 1 2 3. आनी दुसरा गोश्ट म्हणजे मी मडगांव येवंक तयार आसा. हेच्यासाठी म्हाका कोरगांव येवपाची गरज ना आसा. कित्याक म्हाजी कर्मभूमी मडगांव आसतली. मी जंय काम करता थंय काम केलां आनी ज्या जाग्यार काम करता जंय आपल्याक रोजी रोटी दिता थंय कोण बेईमानी करिना. पण त्या बाबतीत तुम्ही बेईमानी करून दिल्यात आमच्या पेडण्यान. आमच्या जिवार तुम्ही जोडल्यात मोडल्यात. पण बेईमानी आमकां पेडणेकारांक रस्त्यार हाडल्यात तुम्ही. 2 दीस अधिवेशन आसले ते 2 दिसा लास्टच्या अधिवेशनान ह्यो जो अधिवेशनान जावो आसलो तो आयज तकलेन हाल्लेलो आसा. खंय तरी आमी कोरगांवां भोंवता आनी जे यूथ आमच्या वांगडा भोंवता हे बघून सामको भिल्लेलो आसा तो. काल जर तो हांगा येयला जाल्यार हेच्या फाटल्यान एक मनीस ना. बाकी जो तेगे कुशीक आसात ते हसतात, ताका हसतात. तो कितें उलयता पळय ताका हसतात. जाल्यार तेणी ती बायट परत रिटर्न पळोवची. तो कितें उलयता तो तकलेन हाडला. तूं जर अधिवेशनाक आतां जर परत जर पावलो जाल्यार राजकारणाचो हांव संन्यास घेता. तूं निवडून म्हणून आमदार म्हणून जालो जाल्यार. वास्को बाजारात वातावरण बरेच तापले. नुस्त्या मार्केटात फळभाजी विकपी बाजार सोडून तात्पुरते सुवातेर वचूंक तयार नात. फुटपाथार बसतल्या नुस्ते भाजीवाल्यांक आदी काढात, मागीर नवे मार्केट बांदपाक घेयात. नगरपालिका आणि पोलिसांनी आता तांकां कडक कारवायेची शिटकावणी दिल्या. बाजारकार बायल्यो कोणाकूच आटपनात. आमच्या पुलिसांनी दाड मारलो एक भयणीचेर आनी एक पुलिशेन म्हाका वळपाले म्हूण म्हाका सोडले. ती भयण आमची मेली आनी जायते त्रास काडले बाजरा लागून. रेगिस्तार जालो आमचो आल्को नाय. तुमगे एडवोकेट आसलो न्हू फादर? तेणे म्युन्सिपालिटी डॉक्युमेंट दिलो न्हू, कितें जालें मागीर? तू शेमाय छापाय मेली थिंगा इकून आनी तांकां काडूंक जायनाय. ते चड लोकांक थिंगा काडायचे आनी हें म्हणजे काडाय तें बंद कराय, तें बंद कराय. आमकां 80 वर्सां जालीं हे कुणे आमी हिंगा बाजरान विकताय. पयलीं सगळे लोक आमकां आतां तुमी भायर सोदतले सोडची नाय. आतां तुमी भायर सोदतले सोडची नाय. आमी भायर सोडपाक जायना सोदतले. तें बंद केल्या बरें भायर सोदचें नाय. कोण तें बंद केल्या बरें रस्तो नुस्तें कितें तें बंद केल्या बरें कोण भायर सोदतले. मार्केटा पोट बोला ती आहा थिंगा आमी आसतो न्ही. किती वर्स जाली तूं हिंगा आहा आतां? 50 वर्सां जालीं. वयर आनीक म्हळ्यार 50 वर्सां जालीं म्हाका बाजार करूं लागल्या. आनी आतां म्हणटाय ते आमकां वच आतां खंय वचो? तुमी गाडयांगे राज करताय आनी आमकां गोंयकारां धांवडोवपाक सोदताय. सांग कित्या लागून आमकां पोट ना? म्युन्सिपालिटी कितें म्हणटा? म्युन्सिपालिटी आमकां उठाय आनी भितर वसाय म्हणटा. आमी वचपाक नाय. आमी भितर वचपाक रेडी नाय. आमकां ती आहा थिंगा आमी वयतली. ती रावताय थिंगा आमी रावतली. आनी मागीर आमकां काडाय. आमकां वचनाय. बांदून दिले वचपा नाय मुगो? आमी हे जालो येते जाल ह्या बाजून जोडून फाट बांदली. फुटपाथाच्या पासून भुरग्यांक आजार केली, भाव भयणांक आजार केली. 5 रुपये जोडून कोणी कोणचे भीक मागूं ना आमी. आणि म्युन्सिपालिटी पुलीस सोदपा लागल्यार? म्युन्सिपालिटी सोदपा लागल्यार मारूं दी. म्युन्सिपालिटी खंय आसतली मारूं कितें मागतले मारूं दी न्हू. आतां ते सांगताय तुमकां लागून बांदला. तुमी फक्त डिग्री घेऊन चलचे ना. नोकऱ्यो तयार करूंक दुसऱ्यांक जॉबाक दवरपाची कापासतात जाय म्हूण आमदार मंत्री मायकल लोबो उलयला. पर्रा पंचायतीन 10वी-12वेच्या भुरग्यांचो भोवमान केलो. त्या सुवाळ्याक मायकल उलयतालो. सरपंच डिलायला लोबोन भुरग्यांचो भोवमान केलो. 8th, 9th आनी SSC भुरग्यांक खूब फावटी भुरग्यांक SSC
पडटा तेन्ना आफ्टर SSC they don't know which field to choose. What is the right path for them? What is the right career? आपले फ्रेंड खूंय सायन्सान वयता म्हणून आपुणूय चेपता आनी मागीर 1 वर्सांनी मामा जायना म्हाज्या कडेन जाल्यार कोण फ्रेंड आनी कॉमर्सान वयता तेय लडटात. They don't know what to take exactly, what career is meant for them. So when we advertised last time, we didn't get an environmental engineer in the state of Goa. So these are the shortcomings. Pollution Control Board is there in the state of Goa, but a lot of engineers we are lacking in. And the students want to only take a degree, arts, commerce. These are the most important things they are going in for. And we have so many students passing out. And the rate of unemployment increases. And I strongly believe one thing, that you need to think beyond going to work. How about thinking that you can give work? And I think students have to think from today that how we can give work to others. And if we do not think this, then we will see students passing out, waiting for jobs and going to do jobs at a very, very small place like multitasking staff, data entry operator, and all these jobs will be filled. Then there are no jobs. Then some students will go even in restaurants to work because there are no jobs. You will have to see that in the future you will produce jobs. When you say produce jobs, means you will establish jobs and good jobs. We have industrial estates. We have so many other properties which are of the government. They give out on lease. How many of you all will think that I will open a pharmaceutical company in the state of Goa? आता कमर्शियल ब्रेक रोकडेच मेळया. कोरगांवा कमळेश्वर देवाक नाल्ल दवरून मोगोच्या प्रवीण आर्लेकरान पेडण्या प्रचाराक सुरवात केली. प्रवीणा बरोबर जाणटे बायलो तरणाटी ब्रिगेड आशिल्ली. फाटली 2 वर्सां ताणें केल्ल्या कामाची पावती दिवपाचो वेळ आयला म्हूण कार्यकर्ते उलयले. प्रवीण आर्लेकार म्हणटा फटिंगपणा करचो ना, उतरा प्रमाण कामां करून दाखयतलो. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा. आज जे आम्ही गोंयांत हिंदू म्हणा क्रिस्ताव म्हणा जे आपलेपणान हातीत हात घालून वावरत आहोत, तसेच आमच्या दुखणी मारोचा काम हे पक्ष करतले. एका तुम्ही बळी न पडता सगळ्यांनी एकजुटीन आम्ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे उमेदवार प्रवीण आर्लेकराक साथ देऊया. जे तोंडान सांगिना तो 2 मिनिटाचे उतरा तो उलयता 5 मिनिटांनूच. आम्ही तरी उलयताना 10 मिनिटां घेतात, तो उलयताना 5-10 मिनिटांनी उलयता. पूण तेजे काम इतले फास्ट आहा की तेका लागूनच हे इतलो कोरगांवचो लोक तेका जमलेलो आसा. आनी ते खरो नेतो कितें आसा तो आमकां 2 वर्सां जाली आमकां कळयलें आसा. तेजें कामाची तेज्या पावती आमी सगळ्यांनी घेतलेली आसा, वळखलेली आहा. महिलांक आतां क्लासीस स्टार्ट केल्ले आसा. तशेंच जे कितें तेंच्यो समस्या आसा ह्यो तेंच्यांनी घराघरांनी वचून जाणपा खातीर आयज तेंच्यांनी नाल दवरून सुरवात केल्ली आसा. ह्या फावटी हांगासलो आमदार हांगा रावपाक जावो, जेणे करून आमकां मडगांव वचपाक 200 रुपयाची पेट्रोल गरज ना. आमकां 50 रुपयान हांगा पेडणे मेळटलो. आयज आमकां सांगपाक एक अभिमान दिसता की आयज पेडणे तालुक्यान आमकां जो मोगो पक्षाचो नेतो जो मेळ्ळो आसा तो कृतीशील मेळ्ळो आसा. आणि आयज ही उपस्थिती पळयतुकशी तुमच्या लक्षात येतले, जावं तो युवा वर्ग, जावं तो महिला वर्ग, जावं ते सिनियर सिटीजन्स, आयज सगळे घटक जे आसात आयज आमचे ते वोट फॉर चेंज करपाक आयज रेडी जाल्ले आसात. पेडण्यान ज्योत पेटपाची सुरवात जाल्ली आसा आनी ती ज्योत म्हणजेच प्रवीण आर्लेकर. आणि काही कालांतरात मोगो पक्ष सोडून गेलो. ह्यावरून म्हाका दिसता विश्वासघाती मित्रापेक्षा शत्रू पारवलो. ज्या आमदारान विकास ना सोडटा पेडण्यांची कुटुंबा उद्ध्वस्त केली, अशा आमदाराक जर आम्ही 20 वर्सां संधी दिली पण तो सुधारलो ना आणि तो सुधारपाचोय ना. विजन माझे पहिले आसतले कितें जे पळय नोकऱ्यो भुरगे आमचे बेकारी आहा ती बेकारी पयली काडपाची. तशेंच हांगासर लोकांक ना म्हटल्यार उदकाचे प्रॉब्लेम जाता.
हांव तुमकां 24 वरां उदक दिता म्हणून सांगना, हांव फोटींग आश्वासनां दिवचना, तुमकां 12 वरां दिता पळय तशें हांव करतलो, 12 वरां दिता तें हांव कितें उलयता पळय तें करून दाखयतलो, हांव फोटींग आश्वासनां दिवचना तुमकां केन्नाच. करंजाळे दर्यादेगेर झाडां मारून बीच पोखरपाचे प्रकरणा उपरांत सीसीपीच्या कारभाराचेर परत इशू. मळ्यांत एका बिल्डरान 50 खारफुटीची झाडां मारली म्हूण आदलो नगरसेवक मिनीनान इशू केला. येदे मोठे कांड करूंक खंयच्या तरी मोठ्या मनशाचो हात आसूं येत म्हूण दुबाव. सीसीपी पीडीए धरून 8 खात्यांक लेटरां. फक्त फॉरेस्टाचोच अधिकारी खंय थळार पावलो. जो पर्यंत आमी बोबाव करिना ते पर्यंत कांयच गोंयांत जायना आनी स्पेशली म्हाका दिसता पणजेच्या शहरान जायना. लास्ट टायम मिरामार येदोळ्ळो बोबाव जालो आनी आमचे सगळे उदय टोणी सगळे आमी एकठांय बोबाव करून तें मागीर कितें जालें. तेच पद्दतीन म्हाका दिसता आयज हांवेंय बोबाव करचो पडलो की हें मॅसीव डिस्ट्रक्शन पळोवन म्हाका इतली दूख भोगली काळजाक तुका सांगना. हे पयले आसतले तुमी जवळ जवळ 40-50 मँग्रुव्स अशे कातरल्या आनी ही वाट केल्या. ही वाट आतां सारकी जवळ जवळ 100 मिटर मायज भितर आसा. मँग्रुव्स कातरून वाट केल्या. हे सायडीन आमची पळय दर्याचें उदक येता, बॅक वॉटर्स येता. हांवें विचारलें ते बिल्डरा कडेन थंय कित्याक केलां काय म्हणून हे वाट केल्या. तो सांगता म्हाका ते बॅक वॉटर्स येता तें उदक तिका फावटे पडून भितर येता म्हणून. सी दीस इज अ नॅचरल फिनॉमिना. उदकाचें जाता तें. उदकाचें बांद फुट्टा भितर येता, सगळें जाता. टॉयलेट बांदला ताका सिवेरी वचपाक ना, वास मारता हिंगासर. हांवें कंप्लेन दिला लास्ट फ्रायडे सॅटर्डे लेगून कलेक्टर ऑफिसान गेलोलो. कलेक्टर ऑफिस बंद आसलेलें. हांवें अजीत रॉयाक फोन मारलो. हांव तेजे बरें ओकून जाणा आनी ताका सांगलें अशें अशें चल्लां म्हणून. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, CRZ, PDA, CCP, कलेक्टर ऑफिस, पुलीस, ऑल डिपार्टमेंट्स 8 डिविजनाक हांवें कंप्लेन दिवन हांव रेडी आसा. पूण अनफॉर्च्युनेटली 7 डिविजनांनी कोणेच एक्शन घेवना. एकूच डिविजनांतलो येयला म्हणटा तो पॉल फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. काल येवन ताणें चॅक करून सगळे रिपोर्ट करून गेला. आनी हिंगासर तूं सकाळीं येवन पळयत जाल्यार तुका ब्युटिफूल बर्ड्स येता. इतकें बरें दिसता. तितकें नेस्ट आहा ती लेगून तिणें डिस्ट्रॉय करून हिंगा आतां हें बिल्डींग बांद. हांव नको बिल्डिंगेचें परमिशन घेतलां वो ना तें. पूण जेन्ना हांवें विचारलें तुवें परमिशन घेतलां जाल्यार म्हाका गमलें तेणें परमिशन घेवंक ना म्हणून. डिस्ट्रॉय करपाक उठला. हे फक्त कितें तरी डेव्हलपमेंटाच्या नांवार, पर्सनल डेव्हलपमेंटा नांवार, पर्सनल तुजें पोटा भरपा खातीर हें चल्लां. हे मँग्रोव्स आतां 50 मिनीन बाबान हें आतां कंप्लेन केल्या उपरांत हें स्टॉप जाल्लें आसा. आनी सांगूं जायना की परत ते एका राती येवन परत फुडें हें करतले, डिस्ट्रक्शन तेंचें चालू आसतलें. आमी पणजेकाराचो आनी तालिगांवकाराचो आवाज जावन आमी आसतले आनी हें चड जालें, अती जालें. आनी खंय तरी तांकां आमी स्टॉप करपाचें आमी काम करता. झेडपीचो फंड आणि ताच्या कामाचो आवाठ वाडयला. पंचायत मंत्री आणि दाबोळेचो आमदार माविन सांगता. साकवाळे झेडपी फंडांतल्यान केल्ल्या कामाचे उक्तावण करतना माविन उलयलो. ह्या फंडांतल्यान खंय साकवाळेची झेडपी अनिता थोरातान 10 लाखाची कामां करून घेतल्यात. चे बाबतीनूच तूं पळयल्यार वी हॅव इन्क्रीज द फंड्स टू देम समथींग लायक ऑलमोस्ट 50 lakhs पर जिल्ला ओ पर ब्लॉक दे आर गेटिंग. आनी आनीकूय आमची दिवपाक प्रयत्न आसा. सब्जेक्ट्स वॉट दे कवर ऑल्सो वी आर गोइंग टू इन्क्रीज वॉट दे वील लूक आफ्टर. नाजाल्यार तें कितें जाता, हांव सदां एसेंब्लीनूय सांगता अशें केल्यार जिल्ला हें पंचायत लागता, दुसरे सायडी आमदार लागता. म्हणजे इट इज लायक टेकिंग अवे समथींग फ्रॉम अदर्स. बट एक बॅलन्स्ड एप्रोच आमकां लास्टाक कितें जाय, सगळे लोकांचीच कामां करता. लोकांची कामां सोंपेपण मेळपा जाय आनी चड कामां जावपा जाय. See, I have been invited by the Zilla authorities, that is our Zilla member Anita Thorat. Zillaचे अंडर ह्यो दोन्ही ओपन स्पेसीस ब्युटिफाय जाता. वी आर स्पेंडिंग समथींग लायक 22.5 lakhs. तुम्ही पळयला कसले स्थितीन ओपन स्पेस आसा ती. थिंगा तरी कांय नाच. हिंगा थोडे कितें आसले ते आतां इम्प्रूव जाता. सो प्रत्येक कडेन आमी जे कडेन रिक्वेस्ट येयला
आमी ओपन स्पेसीस डेव्हलप केल्ले आसा. जेन्ना झेडपी जाल्यार तेन्नासून आमकां कळ्ळें की झेडपीक कितले फंड मेळटा. लोक एक्चुअली थोडे बोवाळ घालता आमकां फंड ना, बट इट इज ऑन यू हाव यू आर युटिलायझींग. सो सरान एक बरे आमकां फंड्स वाडून दिलेले आसा आनी त्या फंड्सा अंडर पुराय 100% जे हे वर्सा आमकां फंड मेळ्ळे आसा ते हांवें युटिलायज केलेले आसा. आमकां 10 लाखाचे परचेस मेळ्ळेले. फूल अमावंट आर युटिलायज. आमी आत्तां सरान सांगला त्या प्रमाणे फॉगिंग मशीन घेतले, ट्री कटर्स घेतले, वॉटर पंप घेतले आणि लोकांक ते यूज करपाक दिला. ग्रास कटर आसा जेणे करून पावसा मध्ये जे लोकांक त्रास जाता नाजाल्यार कोणाकडे मागपो पडटा तांकां. सो ताका लागून आमी सगळे अवेलेबल करून दिले आसा. पंचायत चिकालीम पंचायत आसा एज वेल एज सांकवाळ पंचायत. सो दोन्ही पंचायतीचे पंच आसात ते हे इक्विपमेंट्स यूज करू शकता. नॉट ओन्ली पंचायत, आमचे बाकीचे वर्कर्स असतात जे सरा खातीर वावरता, बाकीचे लोक असतात ज्यांच्या वाठारान ग्रास बीन वाडलेले आसा तेंच्यांनी आमकां एप्रोच जावचे. आमी तांकां ते मशीन आमकां तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. हे खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं पळोवया पेडण्याच्या पुनवेची कांय खिणचित्रां. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनांचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.